येवकार सगळे गोंयकारां आमी आसा सावडेम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ही जी प्लेस आसा जी हांगा बोरीमळ म्हणटा कामरकणा म्हाजे फाटल्यान हांगा खड्डे आसा 1 2 3 खड्डे आसा आयज हे खड्ड्यांचे जे लक्ष कित्याक ना हे जो गव्हर्मेंटाचो डबल इंजीन हांगा सरकार आसा जाल्यार हे खड्ड्यांचे गव्हर्मेंटाचे लक्ष कित्याक ना आयज हांगचो MLA आसा जो गोंयचो MLA PWD निलेश काब्राल तुजें लक्ष कित्याक ना आमी काल पळय उजगांव जे सर्कला कडेन वडा कडेन थंय थंय रस्त्यार सगळी ते हेजे सर्कला सायडीन सगळी खड्डे आसा तशेंच हे पळय हांगाय आसा आमी अशें आयकोन येयलां आतां हांगच्या लोकां कडेन उलयलें तेन्ना एकटो कोण तरी खड्ड्यां कितें तरी उदक आशिल्लें तेन्ना खंय तरी गाडी तो पडलो ताका पांय सुजलो खंय सो तुमी जे आयज PWD हे डिपार्टमेंट आसा हेजे कित्याक लक्ष ना तुमगेले हांगा ही कामां कोण करतलो सो म्हाजे वांगडा आमचो प्रेसिडेंट आसा नितेश तोय उलयतलो तर आयज हे BJP गव्हर्मेंट डबल इंजीन गव्हर्मेंट आसा ते म्हणटा डेव्हलपमेंट कसलो डेव्हलपमेंट वॉट डेव्हलपमेंट आनी जो निलेश काब्राल आहा तो 1 नंबर तोंडान दाट फक्त आश्वासनां आनी भाशणां दिता ही खरें म्हटल्यार तुमी कामाक बी इतल्या बेगीन कामां करूंक जाय आतां चवथ लागीं येयली लोकांनी ह्याच वाटेन गणपती व्हरपाचो फाल्यां आतां तशेंच म्हटलें आमी की आमचो गांवचो कोण तरी भाव एकटो पडलो ताका एक्सिडेंट जालो तशें आमची भयणी आसा आमची आवय आसा ती हांगसरूच येता वयता ह्याच रोडान येता वयता तशेंच हांगा रातचें एक वेळ हांगसर स्ट्रीट लायटी दिसना स्ट्रीट लायटी ना आनी लोकांनी करपाचें कितें तशेंच हांव पंचायती कडेन मागता की तुमी हांगसर लक्ष घालपा जाय आनी लोकांचे बेगीच्या बेगीन कितें इश्यू आसा ते तुमी क्लियर करपा जाय सो कितेंच्यान सांगलां मागता आमी पंचायती कडेन लोकल बॉडी कडेन मागता तसोच PWD तसोच जो मिनिस्टर आसा निलेश काब्राल तुजे कडेन मागता हे खड्ड्यां लागून आमचे आयज गोंयकारांचो खूब जीव वयता तसो हांवें आतां सांगलें एकटो भाऊचो तेणें विचारलें तेगेलो पांयो पडोन सुजलो हेच खड्ड्यांक ताका लागून पळय मुद्दम आयडेंटिफाय करपाक आमी रावल्ले सो मातशी जे गोंयभर अशे खड्डे आसा तेजे मातशी लक्ष घालून ते पुरया बेगीच बेगीन देव बरें करूं